सगळी उभी राहून विसाचे सुरवातेक आमी गायन गावया. तुझी पवित्र आय 302 पान 135 आय 32 पेज 135. तुझी पवित्र सगळ्यांक ते बरो दिसच्यो. तांचेच कृपा दिव. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्या जोकिना राव देवान आपणा सुशी आपूण वेल्यार तीन वस्तां पडटा कसलें पातोक आसा जाल्यार देवान धुवन काडून स्वर्गीचे राजभाव करूंक आमी मागुया. कार्दोस वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता एल्मेना मार्टिन्स डी सिल्वा, एलेक्स पेनादीस, आफिसा वेगस, विना वेगस, एडेलिना लोपिस, लुसिया फेर्नांदीस, झेवियर लोपिस, फॅनी डी सिल्वा, आलेसिनो डिसोसा आनी पास्क्वाल डिसोसा. तशेंच आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार बापसाहेबाच्या इतिहासा पासत आमी मागुया. तशेंच मिडल इस्टांत जें झूज चलता बेगीनूच संपून शांती येवंक आनी देवान सगळ्या बाबा भयणांक राखून सांबाळूं म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवेन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. जे कोण पुताचेर विस्वास दवरतात तांकां सासणीक जिवीत आसा. आनी संवसारीक जिवीत येता तेन्ना जेजूचेर आमी विस्वास दवरून बरीं फळां बऱ्या जिवितांतल्यान आमी दिवंक पावूं त्याच बापाची कृपान बळ जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें सांग पातकिवोस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवितार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच कुवार मरे सगल्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो विसा काकुतो विसा काकुतो विसा काकुतो विसा काकुतो सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो
प्रार्थुया थोडं सोबे उगीच राहून तुमचे कासकी ते सांग देवा मुखार दवरा. सोद पोतबेदार देवा दोनवणीची पवित्र रुपा आमकां शुद्ध निर्मळ करूं. हे वरवीं नितळ जाल्ल्या काळजा मना येवची आसा ते पास्काचे परबेक आमी पावशें कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकवटान जी येता राजपोत चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाक आपल्या हेरां सगल्या पुता परस झुजेचो अदीक मोग आसलो, कित्याक तो तांचे जाणटे पिरायेर जल्मलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचे आंगलें केलें. आपल्या सगल्या पुतावून बापूय जेजूचो झुजेचो ओगलो मोग कोतालो ते पळोवन दुसरे भाव ताका जोळटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासले. सगळे भाव आपल्या बापायचो हिंड चोरूंक सिक्के गेल्ले आसतना इस्रायलान झुजेक सांगले, तुजे भाव सिक्के हिंडाक घेवन गेल्यात. आयक, हांव तुका तांचे सोरशीं धाडटा. म्हणटच झुजे आपल्यान भावाचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोतान गांवांत मेळ्ळे. पयसथान तांणी ताका देखलो आनी तो तांचे सोरशीं पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक थारायलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, हो पळयात, सपनेकार येता, येयात ताचो प्राण काडुया आनी खंयच्याय एके खोणीत ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें. एके निश्ठूर मोनजातीन ताका गिरासलो. तेन्ना ताची सपनां खंय पावतात ती पळोवचें. पूण हें आयकतच रुबेनान तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें तांकां सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटावन परत ताका आपल्या बापायचे स्वाधीन करच्या निमित्तान रुबेनान नव्यान तांकां समजायलें, तांचे रगत वारय नाकात. ह्या अरण्यांत एक खोण आसा, तातूंत ताका उडयात, पूण ताचेर तुमचे हात घालिनाकात. आपले भाव आसले थंय झुजे पावतोच तांचे विविध रंगाचे आंगलें तांणी काडलें आनी ताका धरून एके खोणींत उडयलो. ती खोण सुकलोली, उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले. तेन्ना कांय इस्मायली लोक गालाद थान येतालो तो तांणी पळयलो. गॉम, पोरमोळ आनी रेजीन उंटाचेर घालून ते इजिप्ताक वताले. जुडान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारून आनी ताच्या रोगतान भिजून आमकां कितें मेळटलें? अदीक बरें आमी ताका त्या इस्मायलितांक विकुया. पूण कांय वायट ताका आमी करचें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमच्या रोगता मासाचो भाव. आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय माद्यानी वेपारी थंयसरल्यान वेताले. तांणी ताका ते खोणींतलो वयर काडलो आनी इस्मायलितांक रुपयाचे 20 नाण्यांक विकलो. आनी हांनीन झुजेक इजिप्ताक व्हेलो. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे वळखा. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परान केल्यान चोरयां विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. म्हणुया,
सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. ताणें देसान दुकोल पडूंक दिलो, तांचें उदरपसण काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो, गुलाम कसो विकून दिलो झुजे तो. जबाब: सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. ताचे पांय सांकलींनी बांदलोले, ताचे मानाचेर लोखंडाचे झूं बसयल्लें. शेकी ताणें पारखून सांगलोले तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब: सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना राजान ताका बोणकुणींतलो काडूंक लायलो. राष्ट्रांच्या पादशान ताका सुटका दिली. आपल्या घरांत ताका कारबारी नेमलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब: सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. मातया पोरमोणे शुभवर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून परम याज्ञिकांक आनी एक पोरजेच्या वडिलांक एक वपास सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक धाकांचो मोळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाण्याक एक कोळंबी कातरली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणें कोलवाड्यांक कोंबळ्यांक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकपाचो वेळ लागीं पावतोच आपले कोंबळे घेवच्याक ताणें त्या कोलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कोलवाड्यांनी तांच्या चाकराक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले, पयल्या वन उदीक, आनी ताणें तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कोलवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणें ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो दोनी येतोच त्या कोलवाड्यांक कितें कोत्तलो? ताणें जाप दिली, त्या नुस्त्याचो बोड भस्म कोत्तलो आनी दुसऱ्या कोलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मोळो कोंबळ्यांक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातर बांदप्यान सोडून दिलो तोच जालो कोणशा सुंदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकांत वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज तुमचें कळ्ळें काडून घेतले आनी पुर्ती फळां कोत्तात तसले लोकांक दितले. ताचे वेपारी आयकले उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिझेव आपणाच विशीं तो उलयता म्हूण समजलें आनी ताका ते धरतले आसले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. सोमयांचें शुभवर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे बहीण मानवाचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें. थंयसर जाकोबाची आनी जुजेची आनी ताच्या भावांची आमी खबर आयकल्या. जाकोबाक
ताका इस्रायल म्हणटाले 12 पूत आनीक जुजे निमाणो पूत जाणटे पिरायेर तांकां जल्माक आयल्लो देखून जाकोब कितें कोत्तालो जुजेची आपुरबाय कोत्तालो चड मोग कोत्तालो ताचे सवे चड हुस्को दाखयतालो आनी अशें कोत्ता तेन्ना दुसरे जे भाव आसले ते नोसायन बसतात रागा बरी जातात आनीक हे आपल्या भावाक ते बरे भाशेन लेखिना फेवरेटिजम फेवरेट करप कोण एकलो फेवरेट आसता आनीक असले परिस्थितींत मोच भयण मारून कशे तरेन ते आपल्या भावाचो जीव काडूंक सोदतात कशे तरेन आपल्या भावाचो नाश करूंक सोदतात आनीक ते आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां मोच भयण मानू हांगासर 2 वस्तू आमकां नियाळूंक मेळटात एक वस्त जेन्ना हे फेवरेटिजम जावं कुटुंबांत जावं वावराचे सुवातेर जावं वा दुसरे कडेन जावं आसता तेन्ना जायतें वायट घडटा चिंतनाय वायटो बी जातात वागणूकय वायटो बी जाता सो देखून हे फेवरेटिजम आमी एवॉयड करूंक गरजेचें जावं ती आमच्या कुटुंबांत जावं ते वावराचे सुवातेर जावं वा खंयसरूय घडोवं ताचो परिणाम एके फावटी जायतो वायटो जाता आयचे आमी पयल्या वाचपांत आयकलां भावाचो जीव पासून देखून काडूंक सोदतात दुसरे सुवातेर मोच भयण मानू एके फावटी कुटुंबांत भाव भयणां आसतात एकलो जर भाव उत्सुक्त आसता एकलो भाव कितें आसता बरो आसता हुशार आसता तेन्ना आवय बापूय कितें करतात त्या भावा सोबे जो उस्कूत आसा जो हुशार ना ताचे सोबे हो मोग आपुरबाय दाखयता तेन्ना भावा भयणांनी समजून घेवंक गरजेचें समजून घेवंक गरजेचें आवय बापूय ताका कित्याक बरो करता ताचे सोबे कित्याक हुस्कोवप हें जर समजून घेतलें मोच भयण मानू जायतें बरेंपण येवंक शकता आमी पयलां आमी आयकलां ते निमाणे मागीर कितें म्हणटात आमच्याच रक्ताचो तो आमच्याच रक्ताचो ताचो आमी जीव काडचो न्हय पूण ताका आमी इजिप्तकारांक विकुया सो आमी मोच भयण मानू जेन्ना कुटुंबांत जियेता तेन्ना आमी भाव भयणां सगळीं रक्ताचीं आनी म्हणटा ते भाशेन सांगला ते भाशेन एके फावटी एकलो उत्सुक्त आसा एकल्याक वयर काडूंक पडटा एकल्याक चड एटेन्शन दिवचें पडटा तेन्ना जर भाव भयणांनी हें जर समजून घेतलें जाल्यार बरेंपण येता जो तरेन समजून घेनात आनी हो मोग हुस्को बरेंपण दाखयनात जाल्यार जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत घडटात त्यो दिसून येतात आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारता तेन्ना जेजू ही वोपार तांकां सांगता आनी वोपारींतल्यान मोज भयण मानू कशे तरेन देवान आपले पोरजेचो मोग केलो आनी पोरजे कडल्यान आपल्याक विस्वासीपण आपलें बरेंपण मेळूंक आपल्या प्रवाद्यांक ताणें पाठयलें आनी शेकी जेजूक पाठयलो आनी जेजू कशे तरेन ते दोत्तले मारतले आदींच फुडें जेजू तांकां सांगता आनी जेजूकूय नाकारलो आनी जेन्ना जेजूक ताणें जिवेशी मारलो नाकारलो तेन्ना ही सोडवण हें देवाचें बरेंपण न्हूच फक्त जुदेवांक पूण दुसऱ्यांकूय पावलें जी जुदेव न्हूय आसलीं जी जेंटायल जावन आसलीं जाणें जेजूक आपणायलो जेजूचेर विस्वास दवरलो तांकांय देवाचें बरेंपण फावो जालें मोच भयण मानू हाचेर नियाळ कोत्ता तेन्ना एक वस्त आमच्या जिवितांत ती म्हणल्यार जायते फावटी आमी देवाचें तें आमचें करूंक सोदता दुसऱ्यांचें आमी आमचें करूंक सोदता ही आस ही व्हडपण आनी आयज आमी हाका लागून कश्टवता आयज पयले पातोक देखून आदाव आनी एवेन केलें ती देवा भाशेन जावंक सोदलीं देव जावंक सोदलें तें सगलें देवान तांकां सगलें दिल्लें एवरीथींग आनी आयज आमच्या जिवितांत आमी पळयता एके फावटी देवा भाशेन आमी जावंक सोदता जें आमचें न्हय तें आपणावंक सोदता जें दुसऱ्याचें आमी आमचें करूंक सोदता आयज मोच भयण मानू देवान आमकां सगलें दिल्लें आसा देवान जें आमकां गरजेचें आसा तें दिलां तातूंत आमी धादोशी जावंक गरजेचें खुशाल जिवीत जावंक गरजेचें जो तर आनीक आस केली आनीक व्हडपणान बोल्ली दुसऱ्यांचें आमचें करूंक सोदलें तातूंत मोज भयण मानू थंयसर आमी आमकां सांडयता सो देखून हे संवसारी जिवीत जेता तेन्ना देवान आमकां दिल्लें आसा तातूंत आमी धादोशी जावया खुशाल जिवीत जिवया विस्वासीपण देवा सोबे विस्वासीपण दुसऱ्या सोबे आमचें आसूंक गरजेचें आनी हे भाशेन बरीं फळां आमच्या जिविताची आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनीक बरें जिवीत आमी जिवंक बऱ्यो करण्यो आदारून
हे भाशेन आमचे सासणीक जिविताची आमी दायची जावंक वावरया. तो रिच करपा हेच बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. भेटून एक आमी गायन गावया C3. आमची सगळी गोबीत चितना पान 19 C3 पेज 29. आमची सगळी गोबीत चितना, आमची सगळी गोडवी दुकां, आमचे आवडे आमची काळजा, येशू तुझे बेटे बोरी सगळे जाऊक आमी उड्याचे गुडघे, तशे जाऊक सोऱ्याचे देबे, हेच कोतकोतीत आमचे तुझे बेटे बोरी सगळे जाऊक आमी उड्याचे गुडघे, तशे जाऊक सोऱ्याचे देबे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या तुमचे बलिदान सोड पुतबिदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान खाली मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा देवा, तुजी कोणवळाय तुज्या सेवकांक ह्या गुटांनी वांटो घेवंक तयार कर आनी भक्तीपणाच्या जिवितांत फुडें वचूंक तांकां वाट दाखोवंक म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. तुमची काळजा उबारात. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुतपितारा सासनाचे देवा, सोर काय सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भुरग्याच्या बरेपणा पासत तांची काळजा मना परतून शुद्ध आनी नवी करूंक, अशें तांच्या वडवण्यांतली सुटून सोदतल्या वस्तूचो फावो ते परी उपयोग करून सोरना तसल्या वस्तूक लोबदूंक सासनाच्या वस्तूची दायची जावं अखेरीत काळ तुवें फावो केले. देखून सोर देवदूता आनी सातां भक्तां सांगाती तांबोन आसतना तुजी स्तुती गायता. Povím, 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 továraco सर्वेस्वर देव. Povím, 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 továraco सर्वेस्वर देव. Zorganizał zarbola, organizał zarbocia. सर्वेस्परा करस पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर. देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूं कापकोशे तो परत दिसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुम्ही समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सासणीक खोऱ्याचें रगत. पातकांच्या बक्षान मिरच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत ते वारवतले. ह्या म्हज्या उगड्यासा करात. बावट्टाचो गुट. सुम्यामी बोडो काता आनी एकासी ते बियेता तिथे बोडी तू बरो दिसो तुझे मरण पोरगोटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडावन सर्वांची कास पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका तीन वाजता. क्रिस्ताच्या कुडीत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकाय मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवा आमच्या भाग्यवंत बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगां सपण कर. जोकिना तुजे सेवकीचो उगडास कर. ह्या संवसारांत तुवें तुजे सोशी तिका आपोवन व्हेली. जशें पुताच्या मरणाची ती वाटेली जाली तशीच ताच्या पुनरुज्जीवनपणाकूय पणाची ती वाटेली जावं. तशेंच पुनरुज्जीवनपणाच्या बरबश्या उतरून गेल्या त्या सगल्या आमच्या बाबा भयण्याचो उगडास कर. आमच्या काकृतीन तरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें अंकवार मारे देवाचे माय सांगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती, भाग्यो धर्मदूता, भाग्यो सुसेबाज, सान मिगेल, सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्यात त्या सगल्या सातां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांचे संगताक तुका वाखाणूक आनी मोहीम गावूंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता परवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटा. देवा सोर पोदबेदार बापा, सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवूं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिता तशी आमची पातकां मुगस आनी आमकां ताणें पड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराचो वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा ज्यो क्रिस्ताच्या येण्याक बरबशान ओतराकतल्यांक आमकां तुज्या उदक आकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेज क्रिस्त आत्म्याच्या दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, तुज्या पयस सुबेच्या बाबाट्टाचेर दिसकार आनी तुजे कशे परमे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजे ते राजभर चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेका मोगान जेवची शांती दिया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी.
पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणा कापुल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें मोच्या घरा येवं म्हाका पावना उणें कुतर मातुलोय आनी मोच्या ओतम्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवथाना गायन गावया. D14 जेजू दाखवेल आमी फाटें पान 54 D14 पेज 54. जेजू दाखवेल आमी फाटें ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटें ताच्या जिवान आमी जिवी. दाखवेल आयल्या मोच्या बापाक ती सांबाळटा माये मोगाक ओदीक फोडून मोच्या मनाक फाटें बेटा गुरचे बाबा. जेजू दाखवेल आमी फाटें ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटें ताच्या जिवान आमी जिवी. हावडी दाखवेल तुमी फाटें मोचे सोवे बिगून रावचे. प्रेरीत आनी लोले फाटें निर्फोर्स दाखले सुकून मेळटले. जेजू दाखवेल आमी फाटें ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटें ताच्या जिवान आमी जिवी.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा शासनाचे सोडवणीची खात्री घेतली आम्ही नीट मार्गात चलू आणि ती आम्ही जाणवायन जोडून घेवंक पावूं आमकां फाव कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हजे भयण मानो आयज सांजेर 5:30 वाजता खुस्साची वाट आसतली. उपरांत मिसाचें बलिदान आनी मागीर मिसाचें बलिदान सोंपतूच एडोरेशन आसतलें. वांटो घेवचो म्हूण मागता. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्यात सगळे आसूं. सोर पोतपितार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सोमयाचे शिवर्तमान परगटात. देवाचे वडूपकार. मागणे सामिगेले सामिगे माबडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालती फुडें मागता. आनी तूं सर्गीच्या दलबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक हेमखणांत लुटून घाल. कित्याक त्यो आत्म्यांचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक सळपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. सगळे तुझे ओकमान. आय 28 पान 130 आनी 3. आय 28 पेज 133. सगळे तुझे ओकमान. मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुझ्या बायला गुणाचे ओको दिता. सगळे तुझे ओकमान. मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुझ्या बायला गुणाचे ओको दिता. आत्म्या म्हज्या काळ जाता देवाचे उपकार आठव. आत्म्या म्हज्या काळ जाता देवाचे उपकार